आसगांव सोनारखेड रस्त्यावेल्या वन वे वयलो गोंधळ बेगीनूच सुटावो करतली अशें आश्वासन शिवोलचे आमदार डिलायला लोबोन दिलें. वन वे करपा खातीर रस्त्याच्या दोनूय वटेन सुचोवणी तक्ते लायतली. वन वेक लागून निर्माण जाल्ल्या गोंधळा विशीं गोमंतक टीव्हीन केल्ले बातमेची दखल घेवन हो निर्णय घेतला. ही समस्या सुटावी करपा खातीर प्रस्ताव धाडून दिल्ल्याचें तिणें सांगलें. सी आसगांव सायनबोर्ड्स हांवें ऑलरेडी आमचे PWD डिपार्टमेंटाकूय सांगलेले आहा सायनबोर्डाचे, पूण म्हाका सरपंचान सांगलां तेणी ऑलरेडी ते वर्क ऑर्डर दिल्या म्हणून रिगार्डींग पुटींग न्यू सायनबोर्ड्स इन आसगांव विलेज. सोनारखेडीचे हांवें ऑलरेडी हे केल्ले आहा. इट इज इन प्रोग्रेस, कित्याक वर्क ऑर्डर दिनासतनाच तो कॉन्ट्रॅक्टर चालू करिना. आमी ते आख्खोच तो सकयलो आहा तो बंद करपाची आहा, फ्लॅट करपाची आहा, तो एकूच करपाची. दॅट इज फर्स्ट थिंग वेन आय केम एज अ MLA तो नोट घातलेलो, बिकॉज आय नो हाव द ट्युरिस्ट एंड एवरीबडी इज बींग हॅरेस्ड देर. सो ते बेग्याचे बेग्यान जातले म्हणल्यार तेजी वर्क ऑर्डर मेळोंक ना. पण आता इमिजिएटली नो एंट्री काढून तो रोड सारको स्टेडियम ओपन करून मिळतो. तो क्लोज करून मॅडम लेफ्ट सायडा पळय तो हे करून तो सकयलो तो क्लोज करपाचो. बंद म्हणजे आसूच तो, पण लेट द व्हेकल्स गोज. ना टोटल क्लोज करपाचो. ते हांव डेप्युटी कलेक्टरा कडेन साकून येस.